तुझ्या हातान जीव प्राण म्हजो तूंच म्हजो आसरो जिणेक म्हजे तुझे विणे ना शांती ना बोरवासो तुझ्या हातान जीव प्राण म्हजो तूंच म्हजो आसरो जिणेक म्हजे तुझे विणे ना शांती ना बोरवासो जेजू तूं मोग जिवो उमरो जिविताचो कारोक तूं आत्म्याचो कुंवर सोडवणेचो जेजू तूं मोग जिवो उमरो जिविताचो कारोक तूं आत्म्याचो कुंवर सोडवणेचो बाकी रोचने तूं चलयताय तूंच म्हजो आसा उरपाक उपटवंताय देवी जिवितान भरताय बाकी रोचने तूं चलयताय तूंच म्हजो आसा उपटवंताय देवी जिवितान भरताय जेजू तूं मोग जिवो उमरो जिविताचो कारोक तूं आत्म्याचो कुंवर सोडवणेचो जेजू तूं मोग जिवो उमरो जिविताचो कारोक तूं आत्म्याचो कुंवर सोडवणेचो जेजू तूं मोग जिवो देवान संवसार इतलो मोग केलो की आपल्या मोगाच्या पुताक सुरवंडाक आमकां दिलो जो आमचें शुभ वर्तमान तिसरो हावेसोर सोय व्हड आमची कासी फॉर्मण पडूंक न्हय भगवान आमचें तारण जावचे खातीर मनशाकुला खातीर कश्ट दितलो जेजू म्हाका सुटका दितलो जेजू म्हाका नितोळ निर्मोळ करतलो जेजू आपल्या उमळीक रोगतान म्हाका पवित्र करतलो जेजू हे पवित्र संस्कार आसा आमची काल मान बागुया वेळार आनी जेजूक मान मोहिमा दिवया सोकास बसुया जेजूक पवित्र रावया वेळार पयली मिलाग्र आमच्या जिवितांत ह्या दिसाची आमी सगळीं जिवी आसा आर्गां दिवया देवान दिल्ली भलायके पासत ताचे उपकार आठवया आमच्या कोस्तां आडकोळीक दुकांत आमचो बोरमासो जेजू आर्गां दिवया याके पवित्र सभेचें मोस्तो हो संवसार सोडवंडा जेजू आर्गां दिवया आमच्या जिविता खातीर
पुढ्यात देण्यापासून दोर पवित्र मिसाची भेट आमकां जेजू आपली गुण रगत दिता ह्या वोट देण्यापासून हांगासर वावुरतल्या आमच्या गोवण्या पासत धार्मिकां खातीर हे पवित्र सेवेच्या दर एका बाळाक भुरग्या पासत तरणाट्या पासत आमच्या संस्था खातीर आमच्या वावर दोंद्या पासत जेजू आमकां पेकयता ही ताचे पेकोवणे खातीर मोच्या देवाक हरकया दितलो ताचे नांव वाकांतलो मोच्या देवाक हरकत दितलो Visocona, voce Deva, Dobiretlo tu caboro puta, Tomonato tu casoportita, Mocha deva nadi tolomo Pacena sodans makan tolo Mocha देवाक हरकत दितलो ताची देणी केन्नाच विसरचो Look at him and be radiant. जेजू पवित्र वेळार थोडी घडयो अगेपणान विसार केल्या जेच्या काळसाक पवित्र काळसा भेटलो दीस ह्या दिसाक आमचें समर्पण आमी करता ह्या वेळार जेन्ना जेजू जे याज्ञीकपणान तुवें आमकां म्हाज्या फ्रेंड्साक आनी म्हाका वांटो दिलाय आमचें याज्ञिकी जिवीत तुज्या हातांत आमी घालता धार्मीक भाव भयण हांगासर वावुरतात Blessed Carmel sisters, Paloti fathers, Christian brothers, तांकांय तुका उबारता जेसे वेळार आमी R27 पेज 190 मोगलाचे जेजू हें गायन गावन आमचें याज्ञिकी जिवीत धार्मीक जिवीत जेजूच्या काळजाक उबारतल्या R27 पेज 190 मोगाला
चिखलेचे पवित्र सभेंत ल्हान बाळां भुरगीं आहात, आमची थोडणाटी आहात, तांचें जिवीत जेच्या काळजाक उबारुया. आमी गावया. मोगला जेसू, मोगला जेसू, दिमागा गालीस, दिमागा गालीस, तुझ्या काळजासारखे. आमचे फिरगोशेंत सगल्यो संस्था आहात. एक एक संस्थेच्या भावबणाचें जिवीत देवान दिल्ले गूण जे तुज्या काळजाक उबारता. जेसू, मोगला जेसू, दिमागा गालीस, दिमागा गालीस, तुझ्या काळजासारखे. ह्या गांवचो दोरेका बाबणाचें कोस्ट आमचो वावर तो जे तुज्या काळजाक आमी उबारता. मोगला जेसू, मोगला जेसू, दिमागा गालीस, दिमागा गालीस, तुझ्या काळजासारखे. ही आमची गांवची भावबणां लग्नाच्या संस्कारांत एक जाल्ल्याचें जिवीत उबारता. ताचें कोस्ट, ताचें दूख, ताच्या आडकुडी कातर जिवितांत गरजे विशीं जे तुज्या काळजाक आमी घालता. मोगला जेसू, मोगला जेसू, दिमागा गालीस, दिमागा गालीस, तुझ्या काळजासारखी. आमची भावबणां भायल्या देशांत वावराकात, घालपाक येवपाक बोटीर आमचे भाव आसात. तांचे खोस, तांच्या आडकोडी, ताचें जिवीत जेसूच्या काळजाक उबारता. मोगला जेसू, मोगला जेसू, दिमागा गालीस, दिमागा गालीस, तुझ्या काळजासारखे. ह्या गांवांत दुनिया जायतीं बाळपिडा कोस्ट दुख्स आसतात. थोडीं घरांनी आहात, हॉस्पिटलांनी आहात. हे ताचे कोस्ट दूख दुनिया तुज्या काळजाक भेटयता. मोगला
आमचे चिखलेचे पवित्र सभेचे तर एक समुदाय जेजूच्या काळजाक उबारता एकवटान मोगान बोगसण्यान आमचे फिरगोयचे समुदाय सांबाळ Mogara Jesu, Mogara Jesu, Dimaga Kalis, Dimaga Kalis, Tuja Kaza Sakhi. ह्या गांवांत बरी जायती बाबळ वेगवेगळ्या प्रश्नांनी आहात कोणाच्या घरांत भुरगें बाळना कोणाक सर्वीस ना कोण शिकल्यात बरी नोकरी मेळना एक बावळाचे गरबेचे कोस्टू आटे बिटे दुसके कोदी तुज्या काळजाक उबारता Mogara Jesu, Mogara Jesu, Dimaga Kalis, Dimaga Kalis, Tuja Kaza Sarke. जेजूक पवित्र वेळार वायसो दीस आमकां सोण एकल्याक आशिर्वाद जावचो बेस्तांवांनी बोललो जावचो सुरक्षीतपणान जावचो मागुया ह्या खातीर Mogara Jesu, Mogara Jesu, Dimaga Kalis, Dimaga Kalis, Tuja Kaza Sakhi. ह्या दिसा जायती बाबणां कडेन वेगवेगळे समारंभ करता आयज कोणाची बर्थडे कोणाची वेडिंग एनिवर्सरी लग्नाची वार्षिक ओरोस बरी कोण सर्विसीक वेचो आहा कोणाचे कडेन आयज ऑपरेशन आहा कोणाचे कडेन आयज मेडिकल टेस्ट आहा रिपोर्ट येवचो आहा ह्या सगल्या बाबणां कोणी कोणाच्या घरांत रीण आहा कोणाच्या घरांत कडेन जाय ते कोस्टूच तुज्या काळजाक ताका उबारया Mogara Jesu, Mogara Jesu, Dimaga Kalis, Dimaga Kalis, Tuja Kaza Sakhi. आमच्या भुरग्यांच्यो शाळा स्कॉल नवें शिक्षणीक वरोस फाल्यांतावन सुरू जाता ही वरोस दोनयाच्या हातांत घालुया ही भुरगीं बरे भाशेन शिकूंक जावं जबाबदारी आसतल्यांक हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस प्रिंसिपल मॅनेजर्स टिचींग नॉन टिचींग स्टाफ ह्या सगल्या भुरग्यांचो आमी उगडास करूया वेळार फाल्यां आतां सुरू जाता ती शाळा भुरग्यांक बरे भाशेन शिकूंक दोनया तुजें पोड ताका तुज्या काळजाक ह्या भुरग्यांक उबारुया Mogara Jesu, Mogara Jesu.
तुझ्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. तुझ्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. ह्या वेळार जेजूक लागीं मागुया पवित्र आत्मा आमकां ह्या अख्ख्या दिसा हो देवाचो आत्मा आमकां चलोव. देवाच्या आत्मे तेणी आनी फळां आमकां मागुया. जानवाय, शाणेपण, बोध, समजिकाय, सोंसणिकाय, पिरासण, देवाची भिरांत, मोग, शांती, सोंसणिकाय, कात्री, दुलाबाय, आपतमावणी. हे आत्म्या आणि पावटेंस गावया. सगळी दिमी घालुया. R35 पेज 194 R35 जेचो आशिर्वाद घेवंक तयार जावया. संस्काराक इतल्या देवा एका अजापाचे संस्कारा तुवें आमकां तुज्या कश्टां मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तूं तुज्या मासा रक्ताच्या पयत गुटाची भक्ती करूंक आनी वरवीं तावनासा सवणीचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तूं जो जियेता राजवत चलयताय
सासनाच्या सासनाक. Gangeria A4, page number 2, A4. देव बरो मोगाळ बाबणीनो आयज आमी मीस भेटयता मानुएल कुलासा चौथम्याक तेच बरोबर मागूंक लायला शोगन फेर्नांदीसाचो वाडदीस. तर सगळ्यांक मागण्यांक दवरया बो करून जाका मागण्याची गरज आहा सगळ्यांक मागण्या धरून हे मिसांत वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमचे देवापाची आनी आमचे सुमेस क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सव्य आसूं. आमी हे दिसांनी भाग्यूंत पावलूची चीट तिमोथाक आमी आयकता. तिमोथाक आपणाचो पूत म्हणटा तो. पूत म्हणटा तेन्ना ताणें ताका जल्म दिलो. कसो जल्म दिलो? बावतिजमांत. जीं भुरगीं आमी बावतिजा दितात तीं सगळीं आमच्या आत्म्या आटेन भुरगीं. सो यादनीक आमी भुरग्यांक बावतिजा दितात तीं सगळीं आत्म्या आटेन आमचीं भुरगीं, कुडी आटेन न्हय. आनी हेच उतर म्हजे तिमोथाक म्हजे पुताक अशें म्हणटा तो. तिमोथाक म्हजे पुताक त्या पाग्यून पावलून ताका बावतिजम दिलो आनीक ताका आदारी जालो. हे मिशनार भोंवड्यांक तो ताचो आदारी जालो आनी जायत्यो ताका शिकोवणी दिता कशें चलूंक जाय तें. आनी हें आमकां फायद्याचें अशें आमकां सांगता. तर हेंच जें शिकोवणी दिता तें आमी पाळपाक हें देणें मिसांत आमकां मागुया. काळजांतान दूख दोतल्यां बोगसोण दिता तुका बापान धाडला सुमया काकूत कोर. तूं पातक्यां कापूंक आयलाय क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनोती करच्या देवापाच्या उजव्या बसलाय सुमया काकूत कोर. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुगसून आमकां सासणाचे जिविताक पावों. आयज आमी परब करता भाग्यूंत बोनिफास रॉक साक्षी. प्रार्थया. सर्वेस्परा भाग्यूंत बोनिफास रॉक साक्षीच्या मुखार आमचो शारोती जावं. ताणें उतरान पुरगडलेल्या रोगतान मोर घाल्ल्या बाळताक आमी विस्वाशी राव.
आनी आमच्या कन्यांनी तो तिरायेन पाळूं आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता राजभोग चलयता सासनांच्या सासनाक. बागयोन पावलोन तिमोथाक बरयलेले दुसरे चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या हांवें कितें शिकयलां, हांव कसो जियेलां हें तुवें देखलाय. म्हजो हेतू, म्हजो भावार्थ, म्हज्या काळजाचें उदारपण, म्हजो मोग, म्हजी सोंसणीकाय तुवें पळयल्याय. आंतोकेन, इकोनियेंत आनी लिस्त्रांत हांवें भोगल्यात ते दुमाळे आनी कोश्ट तूं तर जाणय. कसली पिडापीड हांवें सोंसल्या, पूण सर्वेस्परान म्हाका सोगल्यांतलो निवारला. क्रिस्ता जेजू सोवें भोक्तीपणान जियोंक सोदता तीं दुमाळो सोंसतलींच. पूण ते खोटे आनी बुलावणेचे मनीस दुसऱ्यांक फटोवन आनी आपणाकूच फटोवन ओदीक पाश्ट जावन वेतले. जें तूं शिकलाय आनी जें तुका राखूंक दिलां तातूंत तूं घोट राव. तें कोणा कडसून तुका गोमून आयलां तें तूं मोनान दवर. तूं भुरगेपणार सावन पवित्र पुस्तकां शिकलाय. जेजू क्रिस्ताच्या भावार्था उद्देशीं तारणांक पावयता तसली शिकवण तुका दिवंक ताका तांक आसा. सगल्या पवित्र पुस्तकाक देवाच्या प्रेरणान बरयलां. तें शिकवण दिवंक, चुकी काडून दाखोवंक, लोकांक निटायेर हाडूंक, तांकां प्रामाणीकपणांत वाडोवन उपकारता. ताका लागून देवाचो मनीस उत्तम जावन कसल्याय बऱ्या कामाक पुर्तो जावंक पावता. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब. तुजे सुमूर्तीचो मोग करतात तीं व्हड शांती भोगतात. सगलीं बरोबर म्हणुया. तुजे सुमूर्तीचो मोग करतात तीं व्हड शांती भोगतात. कितले जाण म्हज्या आंगार पडटात, म्हाका पिडापीड दितात. तरी आसतना तुज्या आज्ञा वेलो हांव कोडसरूंक ना. तुजें उतर सोगलें सोतूच. तुज्या नितीचे कायदे सोगले सासणांक तोखपाचे. आमचो जबाब. तुजे सुमूर्तीचो मोग करतात तीं व्हड शांती भोगतात. राजकुंवर बेश्टेच म्हजे आंगार पडटात, पूण म्हजें काळीज तुज्याच उतराचें बें दवरता. तुजे सुमूर्तीचो मोग करतात तीं व्हड शांती भोगतात. तीं कित्याकूच आदलून पळची नात. आमचो जबाब. तुजे सुमूर्तीचो मोग करतात तीं व्हड शांती भोगतात. तुजी वाट पळोवन आसा सर्वेस्परा म्हज्या तारुका. तुज्यो आज्ञा हांव सांबाळटलों. तुजे कायदे आनी तुज्यो आज्ञा हांव पाळटां. सोगल्या म्हज्या कोरण्यो तुज्या दोळ्या मुखार उक्त्यो. आमचो जबाब. तुजे सुमूर्तीचो मोग करतात तीं व्हड शांती भोगतात. सगलीं उबीं रावया. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे तांय येतले.
Sorves Borax, Zoe, Zoe. Sorves Borax, Zoe, Zoe. Sorves Borax, Zoe, Zoe. Sorves Borax, Zoe, Zoe. सर्वेस्पोर तुमचे सव्वे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्याचो मार्कू प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. देव मंदिरांत शिकयतना जेजून उलोवन म्हणलें, क्रिस्त दाविदाचो पूत अशें दोशास्त्री म्हणटात तें कितें? तर पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान उलोवन तोच दावीद अशें म्हणटा, म्हज्या सुम्याक स्वरेस्पराचें उतर हें, तो म्हज्या हाताक बोस, तुज्या दुस्मानाक हांव तुज्या पांयां तोडा घालतां. म्हणटच दावीद ताका आपलो सुमी म्हणटा. तशें जाल्यार तो ताचो पूत कसो जाता आनी लोकांचो ओड जमो कुशी मनान ताका कान दितालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्त. घेवन पावलोची चीट तिमोथाक ताचो शिस्त ताका बावतीन दिल्लो ताणें आनी ते पासत आपणाचो पूत म्हणटा ताका. आनी जेन्ना एफेजाचो बूक बिस्व जालो तेन्ना भियेतालो. एका गांवांत एके फिरगोजेन गेल्ले म्हणटच थोडे जाणटे मासतात आनी हे जाणटे कितें सांगतात, हें पुरसांव आमी एक आटी काडून आयल्या तशेंच जावंक जाय, आमी हें करून आयल्या तशेंच जावंक जाय, आनी कितें तशेंच जावंक जाय, करून आयल्या आमी. आनी तिमोथाक भोगतालें. तिमोथाक दिसतालें तें दुसरे भाशेन जावंक जाय म्हूण, पूण एका भियेतालो. आनी तेन्ना पावलो म्हणटा, हांवें तुजेर हात दवरले तेन्ना तुजे पवित्र आत्मो देवलो तो काळजीदारपणाचो. भियेनाका, कोणाकूच भियेनाका. तुका दिसता अशें करूंक जाय, कर. कोणाकूच भियेनाका, कित्याक तुका आत्मो दिला तो काळजीदारपणाचो. हांवें तुजे हात दवरले. हात दवरप म्हणजे पवित्र आत्मो. आतांचें आमचें पोजिशन आहा, जायतीं पोजिशन आहा आतांची भेणान बांद. आतांनी तुगलो वस्तू आमी उलोयना, आतांनी कोत्ता हांव. हें कितें? होस यो हेच भाशेन आमच्या धर्मांतूय आतांचें पोजिशन जाय तें सांगता. दर दिसाक आमी मीस कोत्ता आसतना एलेवासाच्या टायमार हात दवरता, कालसीचेर हात दवरता. पाद्री कितें न्ही? पवित्र आत्म्या यो, पवित्र आत्म्या यो आनी चेंज कर. तुजें सोरो आहा तो रगत कर आनी उंडो आहा तो तुजी कूड कर. म्हणटच हात दवरता हांव. जेन्ना क्रिज्म घेता हांव तेन्ना हात दवरता हांव. जेन्ना पाद्री जाता तेन्ना हात दवरता हांव. जेन्ना बिस्व जाता तेन्ना हात दवरता हांव. पवित्र आत्मो देवला ताचेर. काळजीदारपणाचो पवित्र आत्मो विणांत बांदो. भियेन आहा कोणाकूच अशें सांगता. आनी चीट तो बोणकोणींतान बरयता. आमी जाणा जेरुसलेमाक ताका बोणकोणीन घातलो आनी उपरांत रोमांत, निमणो रोमांत आयलो तो. थंयसर भाड्याच्या घरांत रावतालो. थंयसर ताणें चीट ताका बरयता आनी ह्याच्या दिसा म्हणटा, हांवें कितें शिकयलां, हांव कसो जियेलां, हांवें हें तुवें देखलाय. म्हजो हेतू, म्हजो भावार्थ, म्हजें काळजाचें उदारपण, म्हजो मोग, म्हजी सोंसणीकाय तुवें पळयलें. म्हणटच तूं म्हजो सीस आहलो, भुरगो आहलो आनी म्हजे बराबर तूं रावला, भोंवला, मिशनार भोंवडी म्हजे बराबर
वांटो घेतला हें सगळें हांव कसो जियेला तें तुवें पळयलां. आंत्योकेंत इकोनींत आनी रिस्तां हांवें भोगल्या ते दुमाळे आनी कोश तूं तर जाणाय. कसली पिडापीड हांवें सोंसल्या, पूण सरस्परान म्हाका सगळ्यांतलो निवारला. काबार जावंक दिवंक ना, निवारला. पूण तुवें तेंच कर, तुवें तेंच कर. क्रिस्ताची सवें भक्तीपणान जिवंक सोदतात तीं दुमाळो सोंसतलींच, दुमाळो सोंसतलींच. सोत उलयता तो दुमाळो सोंसतलोच, कित्याक जाय तशें फटोवपाक मेळना भयणात बांद. म्हणून सोत उलयता तो दुमाळो सोंसतलोच. हे भाशेन भाग्यून पावलो म्हणटा दुमाळो सोंसतलींच. भक्तीपणान जिवंक सोदता तीं दुमाळो सोंसतलीं, पूण ते खोटे आनी बुलोवणे मनीस दुसऱ्यांक फटोवन आमी आपुणूच फटोवंक अदीक अदीक पाश्ट जावन वेतले. आनी आमी जबाब म्हणल्यार कितले म्हूण म्हज्या आंगार पडटात, म्हाका पिडा पिडितात, तरी आसतना तुजी आज्ञा वेलो हांव कोड सरूंक ना. म्हाका सोंसूंक पडलें, खंय सोंसूंक पडलें, पूण आज्ञा पयस सरूंक ना अशें म्हणटा आमी जबाब. तुजें उतर सगळें सतूच, तुजे नितीचे कायदे सगळे सासणाक तोपपाचे. रास कुंवर बेस्तेच म्हज्या आंगार पडटात, पूण म्हजें काळीज तुजे उतराचें बें दवरता. ती समोरचो मोग कोत्ता तीं व्हड शांती भोगतात, तीं कित्याकूच आडलून पडचीं नात अशें बाई आमकां हो बापाचे दिसाक म्हणटा. तुजी वाट पळोवन आसा हांव सरस्परा म्हणजे तारोका, तुजी आज्ञा हांव सांबाळटां, तुजे कायदे आनी तुजी आज्ञा हांव पाळटां. सगल्यो म्हज्यो कन्यो तुज्या दोळ्या मुखार उक्त्यो. तर पावलो ताका बोड दिता, भियेनाका, कोणाकूच भियेनाका. हांव जियेलां, प्रमाणीक जिवीत जियेलां, तें तुवें पळयलां, तुवें तसोच जिये. घेवया C6. अशें भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानता असलें जा म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातीन बलिदान आपल्या मानेकाने मोहिमे आमच्या नाट्य भूमी सभेच्या आदारात सभेस्पद मानून घ्या. सर्वेस्परा आमी भेटयता ती दानांच्या आशिर्वादान पवित्र कर. भाग्योंत बोनिफास आणे जे मोगाचे जान कुडीचे सगळे वळवळ्यांचे जैत वेलें, तशेंच जे कृपेच्या आदारान तेच मोगान आमची काळजां पेटय म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, आनी तुमच्या आत्म्या सुमे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी सर्वेस्पराय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. वयवशी आमी करुणा. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाचे देवा, सर काळे आनी सर तायम,
आमी तुका दिन वासूंक फावो कैदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भक्तांच्या वाखाणणेन तुका महिमा मेळटा आनी तांचे कोश दोग तुजे पदवेची अजापां परगडटात. जे दोळ्यायेन तांचे बाळता कोतकोतीत उर्बा मेळटा. तांच्या तिरसाणांक दीर गोठाय फावो जाता अशें क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं संकटाचे मरणा जिविताचे इस्पोडेन तूं तांकां जैतिवंत करताय. देखून सर्ग आनी संवसार नवें गीत गावन तुका नमस्कार करतात आनी आमी देवदूतांच्या दलबारा सांगाती निरोतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्वर देव स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान होसाना उत्सर्गी सर्वेस्वराचे नावी करता सुभागी होसाना उत्सर्गी. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोआ परीचे पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमेस क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश मरोंक सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिश्यांक दिलो. म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी कयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेश परी जेवण जातूस ताणें कास घेतली, तुका दिन वासून ती आपले शिश्यांक दिली. म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सास्तीक कोर्राचें रगत. पातकाचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गूट. सोम्या आमी ओवलो खाता आनी एका शीतेन पियेता तितले पावटी तूं परत येयसर तुजें मरण परगडटा. देखून सर्वेस्परास मेजीच्या मरणाच्या आनी पुनर्जन्मपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास भेटयता. जे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडीन रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तावलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरेन सिमियाव आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जन्मपणाच्या बोरवाशान अंतरून मरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचो आमी उगडास कर. आनी तुजे इस्तागोतीन अंतुल्या समेस्तांक जे मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची ह्या पिरगोचें जे ते ल्हान सुपुल्या बाळांची भुरग्यांची तोंडाची पिडेस्तांच्या पायशामांची वावरा खातीर परदेसान घालपाक येवपाक बोडी राहत गोंया भायर राहत ज्यारी भुरगे बाळनागर बेबतीका ह्या जगान त्रीण आहा काजन प्रोत्साहन सवादीन एसना नवें घर बांदतात. गेलो काज जाल्यार ह्या सकाळ सावंच्यान आमच्या वावर दोंत्याची ह्या गांवांत दुनिया जायतीं आपोवणी माद्रीपणाक मोडव्या जिविताक आपोवणी आमकां फावो कर. ह्या आमचे पवित्र सभेच्या दोरके संस्थेचेर ह्या गांवचेर आशिर्वाद घाल. आमी दया करून मागता. अशें भाग्यवंत जे जपोती भाग्यवंत आनी सौर कळण तुका मानल्यान त्या सगळ्या सदां भक्तां बरोबर भाग्यवंत सेवास पाद्र पियो मादी भाग्यवंत मिगेल काब्रियर राफायल बाळका जिंतेरेस मातेरेसा भाग्यनाथ भाग्यार फोंडसा फ्रांसीस शावेर आमच्या आस्कारी भाग्यवंत जॉन मारी वियानी भाग्यवंत कार्लो आकुती भाग्यवंत प्रासाती आयच्या दिसा सोमण कोतेल भाग्यवंत बोनिफासा बरोबर
सासण्याच्या जिवितांत आमकां बांटो दी आनी त्या सांगाता तुका वाकाणूक आनी मोहीम गावूंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताची संगता आनी ताचे ताईं पवित्र आत्म्याचे एकवळान देवा सुदार बापा सूर मान आनी महिमा तुका सासनांच्या सासनाक आमेन. सगळीं आमी बापाची भुरगीं आनी जेजून आमकां मागणें शिकयलें म्हणूंक ना म्हजे बापा आमचे बापा अशें म्हणूंक लायलें. आमचे बापा आमी सगळीं एकामेकाची भाव भयणां आनी एक मन एक काडीस करून काळजान कितें राग क्रोध आहा जाल्यार बारुडोवन हें मागणें आमी म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जाता. आमचो दिसपतो गिराय सांगता दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां सूज आनी आमकां अन्याय पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान तूं आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार, दयाकडे जिवितां सवस्के आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान अवतरकेले आमकां उदार काकुतीन सूर पातकळें सुटोय आनी सूर आकातांतली वाटाय. सुमेज क्रिस्ता तुवें जें दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाळताय दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया. तूं तिका एकवडान सांबाळ. तूं जियेता राजवत चलयताय सासनांच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक माया मोगान आमी शांती दिया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची कागूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची कागूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात त्या शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. म्हज्या घरांत येवंक म्हाका कळना पूण हे कुटोर मातुय आनी म्हज्या आत्म्यान भलायकी दिली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
D25. क्रिस्ताचे आत्म्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे कुडी म्हजें धारण कर. क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका धादोस कर. नाणूय म्हाका उदकांत घडोवन पवित्र कोश्टान म्हाका गोड कर. तूं बऱ्या जेजू चितान म्हाका तुज्या दयेन तूं म्हाका निवळ. वेगळो आसूं खोली दिवं नाका. वायट दुस्मनांतलो तूं म्हाका वाटय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे सोयऱ्यो तूं म्हाका फर्माय. भक्तां सांगली तुका वाचाच्या. प्रार्थना. सर्वेस्परा भाग्योंत बोनिफास जे रोग साक्षाक जे शेवेंत विस्वाशान कोश्टा मरणांत जैतिवंत तुवें केलोय. आमी शेवल्ल्या पवित्र गुटां वरवीं तीच आत्म्याची गोठाय आमकां मेळ म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचात मी सोंपलें. देवाचे ओडूक. गायन घेऊया R23.